नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राजधानी नवी दिल्लीत फाल्यां सावन AI समिटाची सुरवात जातली. हो तंत्रगिन्यान मळाचो सगळ्यांत व्हडलो इव्हेंट आसा. हातूंत संवसारभरांतले सुमार 2 लाख लोक वांटेकार जावपाचे आसात. हातूंत कांय देशांचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आनी हेर व्हड टॅक कंपनीचे CEO वांटो घेतले. या इव्हेंटात 7 देशांचे राष्ट्रपती, 2 देशांचे उपराष्ट्रपती आनी 9 देशांचे प्रधानमंत्री आनी संवसारभरांतल्या व्हड टॅक कंपनीचे CEO आनी तांचे नीती निर्माते वांटेकार जातले. ह्या AI समिटात 100 परस चड देश वांटो घेतले. मजगतीं AI समिटाचे अँथनी गुटेरस हांणी भारत आयज यशस्वीपणान वयर सरपी अर्थवेवस्था आसा अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. भारत हो AI समीट घडोवन हाडपी योग्य सुवात आसा अशेंय गुटेरस हांणी सांगलें. पुराय देशा वांगडा गोंयांतूय आयज महाशिवरात्री मनयतात. गोंयांतल्या सगळ्या शंकराच्या देवळांत शंकराच्या लिंगाचेर अभिषेक तशेंच खाशेल्यो पुजा आनी आरती जातात. शंकराच्या पिंडीचेर अभिषेक करपाक भाविकांच्यो सकाळसावन रांगो लागिल्ल्यो दिश्टी पडटात. हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानांत आयज सकाळसावन भाविकांची गर्दी दिश्टी पडली. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी रुद्रेश्वर देवस्थानांत आयज शिवरात्री निमतान सपत्नीक अभिषेक केलो. शिवरात्रीचो उत्सव पुराय गोंयभर खूब मोठ्या प्रमाणात मनयता. तातूंतल्या तितून हालवाळ्यांतल्या प्रसिद्ध ह्या तीर्थस्थानाचेर रुद्रेश्वर देवाच्या ह्या प्रांगणात शिवरात्रीच्यो समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक खूब खूब शुभेच्छा. तातूंतल्यात शिवरात्रीचो मोठ्या प्रमाणांतलो उत्सव मनयतात त्या खातीर शुभेच्छा. हालवाळ्यांतल्या ह्या रुद्रेश्वर देवाच्या प्रांगणात ह्या फावटी आमी गोंय सरकारच्या वतीन पुराय ब्युटिफिकेशनचो प्रकल्प हाती घेतला. काही थोड्याशा लोकांक ह्या ब्युटिफिकेशनच्या प्रकल्पाच्या निमित्तान लोकांक थोड्योश्यो प्रॉब्लेम जाता आसत, त्या बद्दल क्षमस्व. बट गोंय सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प हो जाता तितके बेगीन आमी पुराय करतले आनी गोंयभरची जनता जी रुद्रेश्वराच्या दर्शना खातीर सातत्यान हालवाळ्या येता तांकां एक बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर शिवरात्रेक म्हणा किंवा इतर वेळार सुद्दां ह्या पवित्र स्थानाचेर येवपी सगळ्या जाणांक ह्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज हांगासर उपलब्ध करून दिवप आनी त्याच बरोबर एक हरवळे धबधबो किंवा हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थान एक टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून आमी ते आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफाय करप हाच्या खातीर सरकारच्या वतीन हो प्रकल्प सुरू आसा. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी रुद्रेश्वर देवळात शिवरात्री उत्सवात वांटो घेतलो. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीच्यो पुनवनीत परब्यो श्रीदेव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की समेस्त गोंयकारांचें कल्याण जावं बरें जावं आनी त्याच बरोबर सूख समाधानाचें सगळ्यांक जिवन हांगसरले अध्यक्ष माडकार आनी बाकीचे सगळे तेंचे मंडळी आनी त्याच बरोबर देवस्थान समिती आनी प्रशासन हांच्यांनी हांगसर जी केल्ली पुराय तजवी खरोखरच कौतुकास्पद आसा आनी बरी अभिनंदनीय आसा. मॅनेजमेंट जे आसा पुलिसांचे आसतले, त्याच बरोबर डेप्युटी कलेक्टर आसतले, CC कॅमेरा आसतले, गर्दीचेर वेवस्थीत नियंत्रण आसतले, लोकांक येवपाक आनी त्याच बरोबर वचपाक जी सुविधा साधन सुविधा ह्या वर्सा ज्या तरेन जाल्या तातूंत सगळ्या भक्तगणाक एक थाकाय मेळ्ळ्या आनी कांयच रश जायनासतना हें जायनासतना एकामेकाची चेंगराचेंगरी जायनासतना बरें सुंदर रित्या दर्शन घेवपाक मेळ्ळां. हरवळ्या रुद्रेश्वर देवळात शिवरात्री निमतान जायत्यो धर्मीक, सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आयज फांतोडेर सावनच अभिषेकाक सुरवात जाली. दनपारां महाआरती जाली. फाल्यां देवळात दिवजोत्सव जातलो. इतले मजगतीं मोरजेंतल्या श्री महादेव मंदिरात महाशिवरात्रीचो उत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयतात. सकाळच्यान भाविकांनी दर्शनाक रांगो लायिल्ल्यो. ह्या निमतान जायत्यो धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्यात. आयज पुराय देशभर महाशिवरात्रीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. देशभरांतल्या शिवमंदिरात सकाळसावन भाविकांनी दर्शन घेवपाक गर्दी केल्या. महाशिवरात्री निमतान ओडिशांतल्या पुरीत दर्यादेगेर रेंव कलाकार सुदर्शन पटनायक हांणी रेंव कलेच्या आधारान महादेवाची रेंवेपासून कलाकृती साकारल्या. मोदी सरकार शेतकारां खातीर बांदिला आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. सगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार कबलातींत शेतकार, पशुपालक आनी नुस्तेकारांच्या हिताची राखण करतले अशेंय तांणी सांगलें. ते
गुजरातातल्या गांधीनगरात उलयताले. तांणी गांधीनगरातल्या महात्मा मंदिरात पहिल्या केंद्रीय बँक डिजिटल मुद्रा आधारित भौशीक वितरण प्रणालीचो शुभारंभ केलो. आज डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है. मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते. आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था. आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था. और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं. केंद्रीय गिरायक व्यवहार, अन्न आणि भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळा हजर आशिल्ले. इस डिजिटल ट्रांजैक्शन, इस सीबीडीसी से वो रेशन ले सकते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा हमारा माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है. कुछ लोग गुजर गए हैं, मर गए हैं, कुछ लोग राशन लेने के लिए आते नहीं हैं. ऐसा राशन कार्ड 2-3 करोड़ से ज्यादा है. ये सब रेशन कार्ड साइलेंट रेशन कार्ड, वो साइलेंट रेशन कार्ड का क्या क्या होता था आपको पता है. ये सीबीडीसी से वो सब खत्म होगा. अस्तंत बंगालात वोटर लिस्टांतल्यान काडिल्ल्या नावांचो आंकडो वाडत आसा. आता मेरेन 6.5 लाख नावां रद्द जावपाची शक्यताय आसा. वोटर लिस्टांत जाल्ली व्हडली गडबड सुदारतात. सुनावणे उपरांत आता मेरेन 1,63,000 मतदार अयोग्य घोशीत केल्यात. जाल्यार नोटीस मेळूनय 4,98,000 मतदार सुनावणेक हाजीर रावले ना. अजूनय 15 लाख मतदारांच्या दुकुमेंताची तपासणी जावपाची आसा. 50 लाख मतदारांचे दुकुमेंताची फेर तपासणी चालू आसा. मतदार यादींतल्यान नाव काडले खातीर 42,501 मतदारांनी फॉर्म 7 भरून दिला. आयसीसी टी20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज कोलंबोत भारत आणि पाकिस्ताना मदीं खेळ जातलो. ग्रुप एतलो हो खेळ कोलंबोतल्या KR प्रेमदासा स्टेडियमार जातलो. भारतीय वेळानुसार सांजे 7 ही मॅच सुरू जातली. दोन्ही पंगडांनी आपल्यो सुरवातीचे दोन्ही मॅची जिखून 4 गुण मेळयल्यात. सेमीफायनलीत सुवात मेळोवपा खातीर आयची मॅच म्हत्वाची थारता. विमानतळ प्राधिकरणाच्या वतीन अखिल भारतीय भौशीक क्षेत्र फुटबॉल सर्त 2026चे आयोजन केला. भारतातल्या आघाडीच्या भौशीक क्षेत्रातल्या उपक्रमांमदी भलायकी आणि संघभावना वाडीक लागपाच्या हेतान ह्या फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केला. हे सर्तीत 12 संघ वांटेकार जातात. 14 ते 19 फेब्रुवारी मजगतीं मडगांवच्या जवाहरलाल नेहरू मैदानाचेर आणि नावेलीच्या रोजरी मैदानाचेर ह्यो सर्ती जातल्यो अशी माहिती गोय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ संचालक फ्लाइट लेफ्टनंट आकाशदीप हांणी दिल्या. Proud to announce the commencement of this football tournament. It's a premium sporting event designed to foster camaraderie, health and team spirit among India's leading public sector undertakings. Here in the tournament, we'll see 12 of the powerful PSU teams competing over here for the week for the prestigious trophy. This initiative underscores AI's commitment to promoting a robust sports culture. आणि इतल्या खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.